वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून हंगामी पिकावळीचेर परिणाम जाला। दुसरे वटेन जनावरां झाडांची मोडतोड करतात, तशेंच धुक्याक लागून काजू आनी आंब्याच्या झाडांचो मोहर गळा। कमी पीक पळोवन शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। केन्ना पावस, केन्ना धुके आनी केन्ना कडक वत हाचो नेम ना। वातावरणात हालीं खूपच बदल जाता। मार्च सुरू जालो तरी सकाळी फुडें धुके अणभवता। ह्या धुक्याक लागून काजू आनी आंब्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला। काजूच्या आनी आंब्याच्या झाडांक आयिल्लो मोहर धुक्यांक लागून गळून पडला। ह्याच भयान पीक कमी मेळपाच्या हुस्क्यान शेतकऱ्यांच्या कपलाक आटो पडल्यात। कारण म्हणून पळोवपाक जर गेलो जाल्यार निसर्गाची सद्या आमकां साथ ना जाय तशी। निसर्गाची साथ कित्याक ना, मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रक्शन जालां झाडांचें। क्लायमेट चेंज जाला, ताका लागून सगळ्या फळाचेर किंवा आपले नॉर्मल जे खाण्याचे पीक आसा तेचेर सगळ्याचेर इफेक्ट जाला। काजू आतां जे एक भार म्हणून जो येतालो पळय तसो येना, आतां लागता थंय लागता, ज्या जाग्यार लागना थंय लागना। आतां काजू फॅक्ट्रीवालो म्हणून समज जर तूं विचारता जाल्यार आमची परिस्थिती शेतकऱ्या भशेनूच आसा। मार्केटाक जाय तितल्यो काजी तेच्या पेक्षा चड पावता काजू। सो ऑटोमॅटिकली जाता कितें, आमी फॅक्ट्रीवाले जे आसा तेंचो ऑटोमॅटिकली काजू जो आसा तो आपल्या कडेन स्टॉक जावन उरता। सो आमी जो फंड आमचो विक्री नंतर ट्रान्सफर करता शेतकऱ्यांक काजू खरेदी करपाक, तो आमी जाय त्या प्रमाणात आमी तांकां दिवं शकना। पयलीं म्हणजे थंडेचो न्हीज, सो आतां थंडी पडटा, ज्या टायमार थंडी पडपाक जाय तेन्ना गरमी जाताली। सो सगळे परते आरते परते जाल्ल्या कारणान ऑटोमॅटिकली हे सगळे झाडांचेर इफेक्ट जावपाक लागला। तुमी आमचें हें आतां झाड पळयल्यार जाता, हेन्ना सगळें भारान सामकें भरतालें झाड, पूण आयज ताका फक्त थोड्या प्रमाणानूच काजू लागलेले आसा। जश्यो जाय आमकां तश्यो लागूंक ना। तितून हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे गवे रेड्यांनी केल्ले मेस आसा। गवे रेड्यांनी आमचे बरे बरे काजूचे रोंपे सगळे मोडून उडयल्ले आसा। सो ऑटोमॅटिकली जाता कितें, शेतकार म्हणून आमी सदांच नुकसानीक। शेतकार म्हणून समज जर विचार करतलो जाल्यार निसर्ग आनी रानटी जनावरां हेंच्या पासून आमकां केन्नाच संरक्षण जाय तशें आमी करूं शकना, कित्याक तेंचे कडेन ताकद आसता ते ताकदीन कितेंय मोडून उडयता। आमी हथंय सकयल्यान ते गवे रेडे येवपाक जायना म्हणून बऱ्या पैकी आमी बांदून काडलेले, पूण तेंच्यांनी तें सुद्दां मोडून उडयलां। माकड आसा, मोर आसा, साळ आसा, हे जे आसा हे प्रकार सगळे जाण काजूंक लागता, आंब्यांक लागता। सो हे जे दोन क्रॉप आसा जी गोंयची सामकी सिजनल क्रॉप बऱ्या पैकी लोकांक जाय आसता, तेजेरूच हो मेजर इफेक्ट जाता। त्या वर्सा जो पावस पडूंक ना टायमार, लास्ट अशें जातालें एप्रील किंवा मे म्हयन्यान थोडोसो पावस जातालो, एकदां दोनदां असो, तो न पडल्या कारणान कवळे जे आसा ते वयरूच सगळे सुकून मेल्ले आसा माडयो। नाल्ल जो आसा तो चडशे आतां अख्ख्या गोंयान जर विचारलें जाल्यार सगळ्यांचे नाल्लाचें पीक कमी जाल्लें आसा, कित्याक वयर सगळें झाड तापता, मुळाक थंड आसता, पण वयर ताका जे कितें निसर्गाची साथ जाय आसता, जो पावस आमकां जाय आसता तो टायमार मेळना। ताका लागून हो सगळो एग्रीकल्चराचेर इफेक्ट जाला। हंगामी पिकावळीचेर वातावरणाक लागून फटको बसता जाल्यार दुसऱ्या वटेन जनावरां लेगीत पिकावळीच्या झाडांची नाशाडी करतात। हांचो फटको शेतकऱ्यांक बसता। कांय शेतकार हंगामी पिकावळीचेर अवलंबून आसात। झाडांक पीक येवपाच्या वेळार जनावरां झाडांची मोडतोड करून पीक नश्ट करतात। आतां तुमी समज जर पळयलें जाल्यार आमची ना म्हटल्यार माडयेचीच लागवड आसा ती नवी 700 तरी माडयांची आसा। 500 माडयो तरी दिसता, उरलेल्यो सगळ्यो गवे रेड्यांनी काबार केल्ल्यो आसा। आनी जे उरलेल्यो आसा तेचो तुमी मुद्दाम व्हिडिओ काडून पळया, ही एक हांगासर सायडीक आसा तीच पळय तूं कितें केल्या ती, अश्यो माडयो करून उडयता सगळे गवे रेडे। ताका आमी कांयच करूं शकना। घरा कडल्यान ह्या संरक्षणा खातीर आमकां मेळटा ती फेन्सिंगाची सबसिडी, पूण ते फेन्सिंग करतलो जाल्यार पयसो खूब घालपाक जाय न्ही। त्याची मोठी एरिया आसा, ताका भरपूर फेन्सिंग करपाक जाय। पर आमची कुळागरां कशी आसा, आमचे मदीं आसा, परत आमच्या सायडीक आनी 2-3 आसा, सो तेंच्यांनीय करपाक जाय। हांव एकट्यानूच मदीं समज जर केलें कितें आमचो कॉमन पार्ट व्हांवता, आमचे पयऱ्याचें उदक, सो तांकां येवपाक वचपाक त्रास जावन उपयोग ना लोकांक। अशा पद्दतीन आमकां तें करचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक।